देवाचे उतर ह्या नियाळ मला सगळ्यांक तुमकां माये मोगाचो मोगाल बा भयणीनो, आवय बापूय भुरगो जल्मात येवचे आदींच भुरग्याक कितें नांव घालतलीं तें चिंतून दवरतात. आयचीं वाचपां देवाची कृपा फावो जाल्या आनी फावो जाता ताचे विशीं आदारलेलीं आसात. मलाकियस पुस्तक आदल्या करारांतलें शेवटाचें पुस्तक. ह्या पुस्तकांतल्यान आदलो करार सोंपून नवे करारांत आमी भितर सरता. हे पुस्तकांत मलाकियस प्रवाद्या वरवीं आपले पोरचेक सर्वेस्पर देव उगडास करता. व्हड आनी भिरांकूळ दीस पावचे आदीं एलिजा प्रवाद्याक हांव पाठयतलों. हांव येवन देसाचेर म्हजो शिराप पडना जावंक तो आवय बापायची आनी भुरग्यांची काळजां मोगान एकवटयतलो. आदल्या करारांत एलिजा सर्वेस्पराच्या येण्याक वाट तयार करतलो जाल्यार नव्या करारांत जुआं बातिस्ता वरवीं तें सहकार जाता हें आमकां तावें जाता. एलिझाबेथ आनी जाकार्यस भुरगे नासतना जाणटे पिरायेर पावलोलीं तेन्ना देव तांचे सवें आपली कृपा आनी काकूट दाखोवन एक भुरग्याचें देणें फावो करता. जावं आदल्या वा नव्या करारांत सर्वेस्पर देव जायत्या मनशांक नांवां दितालो आनी नांवां बरोबर तो तांकां एक मिसांवूय दिवन जबाबदारेन भरतालो. आदल्या करारांत अब्रामाक अब्राहम, जाकोबाक इस्रायल म्हूण नांव दिलें. आयच्या शुभ वर्तमानांत जुआंव हें नांव सर्वेस्पर देव तांच्या आवय बापाय वरवीं दिता. जुआंव हाचो अर्थ म्हणल्यार कृपे भरीत देव. गॉड इज ग्रेशियस. देवान ताका निरोपी कसो जेजू क्रिस्ताची वाट तयार करूंक पाठयलो. जुआं बातिस्त जिवितांत देवाची कृपा आपल्या आनी दुसऱ्या सवें वांटूंक घडटा ते परी सर्वंडाराची वाट तयार करूंक वावुरलो. जाका देव निरोपी कसो पाठयता ताचे सवें तो रावता. खरेंच आमचो देव कृपेवंत देव. तो आमकां तांबो नासतना कृपेन भरता. ताचे कृपेच्या भांडारांतली कृपा तो आमकां दीत आसा. पूण आमी ताची कृपा घेतली जाल्यार आमची जबाबदारी पाळची गरज. कित्याक जेजूच्या जल्मा वरवीं देवान आपली कृपा आम्हा मनशां सवें फावो केली आनी आमकां कृपा मेळोवन दिवंक आमचे पातकी सैम काडून उडोवन आमकां स्वतंत्र मनशां केल्यात. मोगाला जेजू, तूं कृपेची जोर. देवाचें उतर सांगता तें आयकून आनी पाळूंक आमकां आवगड जाता तेन्ना जेजू आमकां तुजे कृपेन भर. सदांच आमी देवाचे कृपेक उलो मारूंक, देवाचे कृपेन आमचें जिवीत जिवंक आमचेशी तूं राव जेजू. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर आयकलें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसर कुशाल राव, बरवाशान राव.